Psalm chapter 16 verse 5. सरेस्परा तुनसु मुझे दायस, तुनसु मुझे पात्र, तुझ्या हातांत असा मुझे अदृष्ट. Psalm chapter 17 verse 8. तुझ्या दोळ्यांतल्या बावले बरी म्हाका राख, तुझ्या पाकाट्याच्या सावळेन म्हाका लिपय. Apostle chapter 3 verse 1 to 6. एक दीस पेद्रू आनी जुवांव दनपारा उपरांत 3 वरां जातल्या त्या मागण्याक देवळाक वेतले. तवळ जल्मातावन सुतोंटो आसलेले एकल्याक उखोवन व्हरतले. देवळाक वेतेल्या लागीं ताणें भीक मागचे खातीर. देवळाच्या सुंदर दारवटो म्हणटा त्या दारवट्या सरशी दिसपडते ताका हाण्ण दवरतले. पेद्रू आनी जुवांव देवळाक भितर सरतात ते पळोवन ताणें तांचे लागीं भीक मागली. पेद्रू आनी जुवांव दोगी ताका सपळोवंक पडले. उपरांत आमकां पळय म्हणून पेद्रून ताका सांगलें. तवळ तो तोंटो आपणाक कांयपणी मेळटले म्हूण चिंतून दोळे वटार तांकांच पळोवंक पडलो. तेदवा पेद्रून ताका म्हळें, रुपे आनी भांगार म्हजे लागीं ना, पूण जें कितें म्हजे लागीं आसा तें हांव तुका दितां. नजरेताच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उठ आनी चल. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 14. तुमी कितेंय म्हजे नवी मागशात जाल्यार हांव तें तुमकां दितलो. Acts of Apostles chapter 9 verse 33 and 34. ते एनया नांवाचो आरेगार 8 वर्सां मांद्रेक लागलेलो तो ताका पळोवंक मेळ्ळो. पेद्रोन ताका म्हळें, एनया, जेजू क्रिस्त तुका बरो करता, उठ आनी तुज्या हांतूळ सारके कर. आनी तक्षणच तो उठलो. Psalm chapter 142 verse 7. बंदकणींतलो म्हाका भायर काड आनी हांव तुज्या नांवाची स्तुती करतलो. प्रामाणीक मनीस म्हजे भोंवती एकठांय जातात, कित्याक तुवें म्हाका तुजी दया माया दाखयल्याय. Psalm chapter 23. जेजू बरो गवळी. तरेस्पोर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणेंना. पाचव्या सर्वच्या मैदानाचेर विशेव घेवंक तो म्हाका दिता. शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता. म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता. आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीच्या वाटेन चलयता. कालक्या फालक्यान हांव चलां तरी कसलेच वायटाक हांव भियेना, कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय. तुजो दांडो आनी तुजे भेत म्हाका धैर्य दितात. म्हज्या दुस्मानाच्या दोळ्या मुखार म्हाका एक मेज तूं मांडताय. म्हजे माथें तेलान मागताय. म्हजे पात्र भरोवन वता. सगळ्या म्हज्या जिवितान दया आनी मोग म्हाका खरेंच सांगात दितेली. सरेस्पराच्या घरांत हांव सदां काल रावतलों.